30 वर्सां आदीं 40 वर्सां आदीं आमी आमची जी न्ही आमकां संभ्रम समजूत आसा वॉटेर आमी सरतना कडेन फुटी पोटल्या वचोंक करूंक सरस्वता देवाचे बेसांव आमी मागया आयच्या संजेच्या वखदार ताणें ओतलेल्या सर्व पेदेण्याक आमी अर्घां दिवया वो अवकाश सरस्वता देवान adik Bapak Victor, anak usaha admik direktur, adik Sister Jacinta, direktur ya Iskalaci, Joanna Shaji Joseph, anak mungkin व्यक्ति बुनियाद Joanna Vice President, Secretary Shaji, anak Joseph आमचो President. तसेच तुमच्या मोगाच्या भावचे आणि कोंकणी युवा या तिन्ही संस्थांक ते सांभाळून आसात तांची कितली कामां आसतली ते आमकां मस्त सहकार दिवन आसात आणि आज तांणीच आमकां ही भक्ती सांज करूंक आमकां परवडगी दिल्ली तांकांय त्या कार्याक स्वागत म्हणटा स्वागत करता हांगासर आसा शास्त्र इस्कलाची डिरेक्टर सिस्टर जसिंथा आमकां थोडे दिसांनी न्ही थोडे दिसा फाटल्या दिसांनी दोन मोस्ट आमकां कुंभ केल्या असो मेन कोऑर्डिनेटर तसो जावन आसा तुमचे मुखार स्वागताची दोन उतरां उलोवच्यात आनी सर्व मनेस्तांक स्वागत करच्यात मनेस जोसेफ माताले देव बरी सांज देव तुमकां समेस्तांक
गेल्याच्या नोव्हेंबरांत ಯೇಸು ದೇವಾ ನನ್ನ ಜೀವ या हांगा गल्फायला अरेबिक शिकता आमची भास कोणें शिकची आमची भुरगीं सलीसान आमची भास विसराते आसात भोव दुखांची गजाल अशें चुकूकाय घडून गेल्यार आमची भास आसची ना आमच्या माय भाशेचें मरण जातलें आनी हाका कारण हांव आनी तूं जातलें हांव फुडें आसतना आमची माय भास मरून सोडचें नाका जी आनी वाडया आनी तिसरें आमची संस्कृती म्हळ्यार हे मान आमच्या प्रयोजकांक दिवन बरें म्हाका जाय म्हूण विनंती करता भौतीक सांजाचे प्रयोजक जावन आसात मिस्टर मार्टिन अराल्ना ग्लोबलिंग वेस्टा शिपिंग LLC मिस्टर एंड मिसेस बेनेडिक्ट एंड लवीना क्वार्टर्स अबू धाबी मनदीप विक्टर आणि या डिस्ट्रिक्टला देऊन आमच्या या बावफलबाईच्या कलाकाराक साकार दिसे म्हणून हांव विनंती करता काही असो आवाज मगजानो मनीस ग्लॅनी फर्नांडीस रीच टू एडोनाय यूट्यूब हो चलोवन आसा ताची खंतारां एका आज थोडी खंतारां ताणेंच ताच्या लिखण्याद्वारे उदेली आमी गायलेली जावन आसा बेसांग सोमिया शीतलान गायलेली खंतार आनीच लोकार्पीत केल्ले ताळी आवाज मनीस ग्लॅनी फर्नांडीस परत्या पटण्यान सभार वसांतान वावर करत आसा आणि आमचो आयचो रचन आणि दिग्दर्शक आमच्या जेजू आणि 12 अपोस्तल आणि ह्या सर्व कार्याची मांडावळ केल्लो खंतारां विसललो एकामेका संबंध असलेली खंतारां आसी जाय लोकांक काळजाक मनवचे तसली खंतारां आसी जाय म्हूण चिंता पटोवन एक परफेक्शनिस्ट तो आमच्या कोंकणी समुदायान कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत कोंकणी पदाखंडान एक मुंचलें नांव सबार वर्सां आदी सुमार एक 3 दशकां आदी तो पळोवंक भुरग्या भशेन दिसता पूण कालेन पोरनो बोवा करपाचो कलाकार एक खूब लोकां मुखार कोवळी ताणें लोकार्पीत केल्ली बायला बूम म्हणून त्यानंतर सगळ्या कोंकणी लोकांच्या सगळ्या तरण्या काळजान कोड्याळांत तशेंच कोड्याळच्या सुत्तुरान बायला बूम मॅक्सिम म्हळ्यार नांवार्थीक जाल्लो जावन आसा 2002 वर्सा ताका युवा प्रतिभा म्हणजे प्रशस्ती मेळ्ळी कित्याक ताची प्रतिभा विशेष जावन आसली कोडयाळांत मॅक्सिम पेरेरा एंजेलो म्युजिकल नायट आसाक सुमार 16 नायट्स ताणें म्युजिकल इवनिंग ताणें आसा केल्यात सुमार 13 कोवळ्यो ताणें लोकार्पीत केल्यात तातूंत थोडी पदां लोकां मुखार जाल्यात डॉली मानसा आनी बोवा करपाची पदां ताची म्हणटा सुका उबितो जावन आसा ताचे कलेंत ताचे सांगता आसुल्लो हे घडीत मनीस जाल्ल्याक चिंतूंक जावचें तसलें न्ही पूण देवाक सर्व साध्य आसा मेस्त्री आमी शतमनातावन आमच्या मेसियाक राखून आसा ह्या सरोवरान मस्ती धरून जिवन आसा आनी ह्या सरोवरान कितली उणी मस्ती आसा म्हूण आमकां समान कळीत आसा पूण त्या दीस पेद्रूची 2 बुट्टां वरेक तुवें मस्ती फावो गरजेचें तर हें एक अजापस्त जावन आसा हें कशें
immediately. May I request all the Manduran community people, put your hands together and please welcome Father Maria Das. Thank you, Father, for being here. Hope you will enjoy this evening. Thank you. जेरुसलेमच्या वाटेर समकताना त्या जुद्यावान कितें जालें देव जाणा ताणी जेजू पळयल्लेच आमच्या वयर फातर मारूंक सुरू केलें तितल्यार ते रावले ना उपरांत तोंडभर शिपी भरून आमचे वयर उडोवंक लागले हांवें मेस्त्री कडेन सांगलें मेस्त्री आमच्या पुर्वजांच्या देवा कडेन माग आनी सर्गीत हांव उजो धाड
तांकां भस्म करूंक सांगलें. पूण मेस्त्रेन आमकां बुजयलें आनी आमची चूक म्हूण दाखोवन दिलें. जाकोब, जुआंव, जर हांवेंच म्हज्या लोकांचो नाश केलो तर तांकां बचाव करूंक कोण आसा? तुमकां कळीत ना की तुमचे पुर्वज इजिप्तांत जावन बसयल्ल्या गांवांत येतासर कितले फावटी देवाक विरोध रावले. जर ती विरोध रावले म्हूण न्हू ताका त्या दीस उज्याचो पावस दंड भस्म केल्ले तर आज तुमी आसलेल्यात की तुमच्या रागाक लागून तुमकां हांवें घडघड्याचे पूत म्हूण बोलायल्ले. मनीस जाल्ल्यानी राग करचे स्वाभाविक. She
म्हटलें आपूण एक राज बांदतलो आनी त्या राजान सदांच सुख समृद्धी बरोवन आसतलें म्हूण बसयल्लो आमचो मेस्तीस आज ना जालो म्हूण. पूण ताणें कितेंच सूख करूंक ना जाल्यारय त्या रोमागरांक कित्याक ताका जिवेशी मारिजे म्हूण भोगलें हे चिंतना म्हजी सगळी कूड सुकामता. रोमागरांनी ताका धरलो आनी मारलो पूण आमच्याच लोकांनी खुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारली म्हूण अनुभकारी लोक आमचो कित्याक सांगचें कळना. ते सगळे सोसून बरयत न्हू पूण आमच्या समोरल्या सुदासान ताका विक्रीत केलो. कितें वायट केल्लें मेस्त्रीक जाता ताचो कितलो मोग तो करतलो. कितेंय पयशांचो वेव्हार आसा तर ताणें पळोवचें आसलें मू. केवल 30 नाण्या खातीर ताणें मेस्त्रीक विक्रीत केलो न्ही. पूण आनी मुखार तुमीच तें जेरुसलेमांत संवसाराच्या शिमेपर्यंत आगोवन पावयलेल्या. एम्माउसाच्या वाटेर तुमकां सांगात दिल्लो हांवेंच. जें कितें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां तें तुमी बरगट करूंक जाय. मोइशेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी कितें सकट बरोवन घालां तें संपूर्ण जालें. पवित्र आत्म्याक हांव तुमकां बसयतां. वसा आनी प्रजान म्हजेशीच करा. Have a wonderful Lenten season ahead. God bless you. Thank you.